परीक्षेच्या वेळार मनार ताण घेवचो न्हय। दर एका घरात उत्सवाचे वातावरण आसचे, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगला। मडगावच्या रवींद्र भवनात परीक्षा पे चर्चा हे कार्यावळीत तो उलयतालो। त्या उपरांत मुख्यमंत्र्याचे हस्तुके कला आणि चित्रकला सर्तीतल्या जैतिवंतांक इनामां फिटयली। एग्जामी वयताना कसले टेन्शन घेवचें न्ही, एग्जामी वयताना हसत हसत वयचें। एग्जामी वयता आसतना इट इज फेस्टिवल जावचें, म्हणजे तो उत्सव आसचो। प्रत्येकाच्या घरात एक उत्सवाचे वातावरण आसचें आणि तेच उत्सवाचे वातावरण करपा खातीर आज आमी हांगा सगळे जमल्या। 9वी, 10वी, 11वी आणि 12वी चार स्टँडर्डाचे भुरगे आज हांगासर जमल्या। निश्चितरित्या तुम्ही सगळ्यांनी वेगवेगळे ड्रॉइंग्स काढले आसतले, वेगवेगळे डिस्कस केला आसतले आणि हे सगळे कार्यक्रम हाजो म्हणजे प्राइजीस थोड्या जाणांक मेळटली, थोड्या जाणांक मेळची ना, बट ते महत्वाचे ना। सगळे तुमचे टीचर्स जे तुमकां घेवन आयल्या त्या सगळ्या टीचरां खातीर पयली ताळयो मारात। साऊथ गोंयांतले काणकोण पासून फोंड्यापर्यंतचे सगळे टीचर्स जे सगळ्या भुरग्यांक घेवन आयल्या तांकां चिंता आसा, म्हणजे तांकां चिंता आसा आपल्या भुरग्यांची, तांकां चिंता आसा की हो कार्यक्रम सक्सेसफुल करपा खातीर आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन काम करपाक जाय। ऑनरेबल पीएम जर दिल्लींतल्यान येता त्या 27 तारखेक तुमच्या कडेन डायरेक्ट इंटरॅक्ट करपाचें आसा, म्हणजे ते दिल्लींतल्यान उलयतले आणि म्हाका खूप बरें दिसलें की त्यांच्यानी मुळात ते डायरेक्ट उलयतले, म्हणजे फक्त स्क्रिनीचेर उलोवचे ना, ते तुमच्याच सारखे सगळे भुरगे टीचरी ज्यो देशभरांतल्यान आयल्या ते समोर बसलेले आसतल्यो आणि पीएम डायरेक्टली येवन उलयतले, ते रिकॉर्ड करून आमकां पळोवपाक मेळटले। पण म्हाका चड बरें कित्याक दिसलें सांगता हांव, ह्या सगळ्या डिस्कशनात आमचे 2 भुरगे आणि 1 टीचर गोंयची सिलेक्ट जाल्या, ते पळोवन म्हाका चड बरें दिसलें। प्रत्येक भुरग्याचे करियर घडचे आणि परीक्षा ही त्याच्या उत्सवाच्या प्रमाणे त्यांनी सेलिब्रेट करचे। टेन्शन घेनासतना परीक्षा बरोवची, ताजो निश्चितरित्या ताजो बरो रिझल्ट आमकां सगळ्यांक येतलो। तुमच्या सगळ्यांचे बरे फ्युचर हांव आवडीता आणि माझे 2 उतरां सोंपयता। गोवा 365 खातीर मडगावच्यान संदीप तुयेकर।